आज इमाकुलाद सायबिणीच्या पोरबे निमतान आमी खुशाल जाता आनी संतोसता। खरें म्हळ्यार ही परब आमी दर वर्साक 8 तारखेर करता, पूण ह्या वर्साक 9 तारखेर आमी ती केल्या, कित्याक कालचो आयतार क्रिस्तांवांचो दुसरो आयतार आनी आयताराचें व्हडतेपण राखून आमी दुसऱ्यो परबो ह्या असल्या आयतारांक करिना। ताका लागून आज ही दोबाशान हे फिरकोशींत आमी परब मनयल्या। सायबीण माय आमची माय आनी तिका देवान न्हूच पातकावीण गोरब संभोवली, निश्कळूंक गोरब संभोवली, पूण तिचें जिवीत कुरपेन भरून तिचें आख्खें जिवीतभर ती पातकाविणेची येयली। आनी हे भाशेन आमकांय देख जाली, आमी बावतिस्मा वरवीं मेळ्ळोलें कुरपेचें जिवीत जिवंक। आमकां सगळ्यांक ही आवय आज केरीत उलो मारता। जी कृपा देवान आमकां दिल्या ते कुरपेच्या आदारान आमी जाता तितलें बरें करूंक, वायटाचो भस्म करूंक आनी हे भाशेन बरी खबर परगटून आमी दुसऱ्यांक बरो आशाच्यो खुणां जावं। हांव सगळ्यांक आनीक एक पावट हॅपी फिस्ट म्हणटा आनी सायबीण मांयचे मजतीन उपोट देणी तुम्हा सगळ्यांक आवडटा। 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत इमाकुलाद सायबिणीचे परबेक आयज आमी दोबाज्यान व्हडा दोबाज्यान इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची परब समोरबल्या। सकाळीं तावन आमची मिसां सायबिणीची चालूच आसली। पयलें मीस 5:30 वरांचेर जालें इगोर्जे भितर, त्या उपरांत 6:30 7:30 कोंकणी भाशेन जालें ओपन एअर भायर इगोर्जेच्या आदरार, आनी 8 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन भायर जाला। हे मीस केरीत भाशेन आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडला आनी ताणें बरे तरेन गायनां केल्या आनी देवाचें उतर परगटलां। आनी ह्या मिसाचो मुखेल यादनीक आसलो फादर सावियो सिल्वा, गिरींचो कापेलांव तो, आनी हेरूय बाकीचे पाद्री आसले, जेजुइट्स आसले, फादर रॉनी, फादर सावियो, फादर एडमंड हे आसले। आनी मागीर आतां 10 वरांचे मीस व्हडलें दोबाजीक मीस तें आमच्या आदारी बेस सायबान समोरबला। ताचे बरोबर आमचो डीन आसलो फादर पियो आल्मेदा आनी हेर बाकीचे पाद्री आसले, पाद्रीगारूय आसलो म्हणजे हांव आनी आमचो असिस्टंट पातकूर आसलो।